सोमो करता सोमिया तुकार गांधीता दनिया तू सोमो करता तुकार गांधीता मुझो सोमी मन मानून घेता सोमो करता सोमिया तू कार गांधीता दरिया तू सोमो करता सोमिया तू कार गांधीता दरिया तू सोमो करता तू कार गांधीता मुझो सोमी मन मानून घेता तू सोमो करता तू कार गांधीता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा 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 आराधना करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधना करता सोमिया सरपोडून वंदिता दनिया आराधना करता सरपोडून वंदिता मुझो सोमी मन मानून घेता आराधना करता सरपोडून वंदिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ये मोकळा सुमिया जेसू या सकाळीच्या वेळार या शुक्रवाराच्या दिसा या सांजू देवासाक समर्पित पूर्ण तळांत तुझ्या पायांतळी आम्ही हांगासर मेळूंक
हांगासर जमो जावं हांगासर तुजें आराधन करूंक हांगासर तुज्या सांगातांत आमचो चड वेळ करसूंक आमकां तुवें दिल्ल्या ह्या अवकाशा पासत ह्या देण्या पासत ह्या कुरपे पासत ह्या संगातपणा पासत ह्या विशेष एक आध्यात्मिक वेळा आनी अनुभवा पासत तुका आमी अर्घां दिता येसू मियां जेजू आराधन तुका आमी करता जय जय आमी म्हणटा या वेळार या सकाळींच्या वेळार या पुणतळांत आमी येवचो आमी समाधानेन हांगासर येवच्याक आमी भद्रतेन हांगासर येवच्याक कुटुंबा समेत आमी हांगासर येवच्याक आमच्यो संतोषू आमचे दुखी आमच्यो कंती आमच्यो बेजारायो आमचे आतंक आमची वेगवेगळी अनवारां आमचे कश्ट आमच्या जिणयेंतल्यो जडायो हे सगळे तुज्या पांयांतळी हाड आमकांच तुका समर्पूंच्याक आमकांच तुज्या पांयांतळी समर्पूंच्याक आमकांच तुज्या कुरपेंत हांवें समर्पूंच्याक हो मेळ म्हाका दिल्ल्याक हो अवकाश म्हाका मेळिल्ल्याक हो बहु एक आध्यात्मिक संदर्भ अवकाश म्हाका मेळ्ळ्या पासून तुका आमी अर्घां दिता सोमिया अर्घां तुका सांगात आमी सोमिया मुझा देवा मुझा 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 सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 हो बोगळा सुमे या सकाळींच्या वेळार आमकां तुज्या लेगीत हाडण्यात आमची चिंतना आमची सर्व चिंतना आमची सर्व उतरां आमच्यो करण्यो आमच्यो साली आमच्यो सवयो आमच्या जिणयेंतले वेगवेगळी आयामां तुज्या लेगीत हाडण्यात आमचे कुटाम आमची शेजारां आमची सैरीं आमच्या मोगाची मालगडी आवय बापय आमचे युवक युवती भुरगीं वेगवेगळ्या व्रतेची प्रवृत्तीची सगळ्यांक तुजे लागीं हाडण्यात आनी तुजी बेसावां ह्या वेळार आमचेर वत आमकां तुजो सांगात आमकां लाभय आमच्या कश्टांनी अनवारांनी तुजो सांगात आमकां दिवय आमच्या संतोशांत आमकां दादोसकायेन दी आमच्या सांगात आसोन आमकां तूं चलय आमचे निर्धार आमचे हरी एक निर्धार आमचे हरी एक उतार हरी एक चिंता पो तुज्या प्रेरणान तुज्या कृपेन जावूंच्या बरी तूं चलय म्हण मागोंक हांगासर आमी आयलेली आसा मोगाच्या भावा भयणीनो सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो तुमकां सगळ्यांक हांव बऱ्यांतली बरी सकाळ आनी बरो आनी बऱ्यांतलो बरो दीस आनी भोव कुरपेचो भोव एक आध्यात्मीक अनुभवाचो वेळ सोमियाच्या सांगातांत एक सुशेगाचो वेळ कोण तुमी कश्टतले आसात कोण वजन ववयतले आसात म्हजे लागीं येया हांव तुमकां विशय दितलो सुशेग दितलो समाधान दितलो दादोसकाय दितलो धैर्यान भरतलो बरवशान भरतलो माथेवाची सुवार्ता 11 स्वर 20:8 20:9 वळी आनी असल्या एका बरवशान असल्या एका आमंत्रणाक स्पंदन दिवन आमी हांगासर ह्या शुक्राराच्या दिसा ह्या सकाळींच्या वेळार सोमियाच्या कश्टांचो कुर्साचो दीस शुक्रार आनी ह्या दिसा आमचेय कंती भिरांती कश्ट सगळे घेवन आमी सोमियाच्या पांयांतळी जुजेवासाच्या ह्या पुणशताक पावलेल्याक आमी देवाक अर्घां दिता अर्घां तुका सोमिया जेजू अर्घां तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वैभव तुका सोमिया जेजू वैभव तुका सोमिया जेजू पवित्र
तूं सोमिया जेजू पवित्र तू सुमिया जेजू बहु पवित्र तूं सोमिया जेजू पवित्र तू सुमिया जेजू परमोन्नत तूं सोमिया जेजू परमोन्नत सुमिया जेजू आमचो संतोष तूं सोमिया जेजू सुमिया जेजू आमचे दैर तूं सोमिया जेजू आमचो बरवसो तूं सोमिया जेजू देखून अर्गान तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू तुका सुमिया जेजू नमन तुका सोमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सोमिया जेजू जय तुका सुमिया जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पवित्र काळीज शुक्रार असो दीस पवित्र काळज असो दीस पवित्र काळीज मोगाचें राज असो एक संदेश आमच्या गुमानांत ह्या आराधना वेळार आसूं पापा फ्रांसीस फाटल्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर 2010-2024 ताणें दिल्लें विश्वपत्र दिलेक्सित नॉस ताणें आमचो मोग केलो ताणें आमचो मोग केलो त्या विश्वपत्राची पयलीं उतरां रोमाकारांक पत्र आमकां कळयता 8व्या वास्वारांत 30 आनी 7व्या वळींत ताणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात आमी संपूर्ण जैत जोडटले हांव ताणें आमचो मोग केला सोमियान देवान सर्वेश्वरान आमचो मोग केला देखून आमी संपूर्ण तरान जैत जोडटले हांव सोमिया थंय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां केदींच कोणेय केदाळाय वेगळी करूंक जावचें ना हे रोमाकारांक पत्रांतले उतर तें काडून आपल्या विश्वपत्राची सुरवात ताणें आमचो मोग केलो देलेक्सित नॉस लात्या भाशेन असलें एक विश्वपत्र फाटल्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर आमकां दिल्लें मनीस येदोळ काळज असो आसलो पूण आतां मनीस काळज असो न्हय मनीस झाडांचो जाला मांसांचो जाला वस्तूंचो जाला गॅजेट्सांचो जाला मोबायलांचो जाला ऑटोमोबायलांचो जाला आमकां परत काळीज आमच्या भितर घालची गरज आसा अशें पापा असल्या एका उल्या संगी असल्या एका आमंत्रणा संगी आमकां परत आमी काळजाची मनशां दैवीक मोगान आनी मनशाळ मोगान भरिल्लीं काळजाची मनशां जावच्याक आमकां आपोवणें दिता असलें आपोवणें संगी दिल्लें परिपत्र वा विश्वपत्र आमचे समकार आमच्या पासत हर एकल्या पासत दिल्लें आसा आमी काळजाची मनशां जावंक आनी आमकां काळजान तावन आमी स्तुती गावंक आमकां देवाचे उतार कळयता किर्तनकार 107 एक पयल्या वळेन म्हणटा सदांच सर्गां दिया कित्याक सर्वेस्पर तो सदांच बरो सर्वेस्पराक सदांच सर्गां दिया कित्याक सर्वेश्वर सदांच बरो ताचे लागीं केदाळय बरें न्हय जाल्लें म्हणना किर्तन 30 आनी 4 पयली वळ सर्व काळी हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितलो सर्व काळी हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडाचेर बसतली ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडाचेर आसतली आनी म्हज्या काळजांत हांव वाळटली 70 आनी 1 किर्तन 5वी वळ तुका अर्गां दिता हांव देवा तुका अर्गां दिता हांव तुजें नांव सदां आमी उलो मारतले हांव आनी परत किर्तन 80 आनी 7-9 म्हणटा सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो सर्वेस्परान म्हाका सगळें बरें केलां कितलींय बरेंपणां म्हाका दिल्यांत म्हज्या कुटुंबादाराक दिल्यांत म्हज्या सांगात्यांक दिल्यांत म्हज्या शेजाऱ्यांक दिल्यांत म्हज्या मोगाच्यांक दिल्यांत आनी म्हाकाय दिल्यांत देखून हांव सर्वेस्पराचो उपकार सदांच हांव गायतलो अशें देवाचें उतार काळजांतून
काळजांतून आमी देवाची स्तुती करूंक आमकां आपयता. सोमयान साद्यांक बुद्धवंतांतली पयल्यो संगती दिल्ल्याक, साद्यांक ताचे सांगाती जावन दिल्ल्याक तो बापा अर्गा अशें म्हणून मातेवाचे 11 स्वरांत बापा अर्गान तो पाठयता. आनी तर आमी ह्या वेळार संतोशान उपकारी मनान अर्गान गावया देवाच्या मोगा खातीर. आनी तुजो मोग करता सोम्या ह्या गिताद्वारे आमी अर्गां गावया. पान 7 आनी 8. तुमच्या बुकांत पानांक 90. चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावें भोगूंक ना ओ सोलो परमीत मोग. चिंतूंक ना देखूंक ना ये दोळावें भोगूंक ना o solo permit mo Jesus o permit mo Jesus o permit mo Karnas lo unsait melas lo Jesus o permit mo asli daya maya Jesuci daya maya Jesuci daya maya Garnasli unsai mellasli Jesuci daya maya असले शांत समाधान. Tintung na dekong na idol ave bogong na असले शांत समाधान. Tintung na dekong na idol ave bogong na asale shan samadan Jesus shan samadan Jesus shan samadan Garnasle unsai mellasle Jesus shan samadan असली सुटका सोडवण. Tintung na dekong na idol ave bogong na asali surka sarvo Tintung na dekong na idol ave bogong na asali surka sarvo surka sarvo Jesuci surka sarvo Garnasli unsai mellasli Jesuci surka sarvo Hallelujah, hallelujah. Argan Jesu, glad Jesu, stuti Jesu, महिमा Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unsayet mellatli Jesus
परमित मोग भोव मोगळा सोम्या तुझो मोग विस्तार तुझो मोग भोव अपूर्व येसो तुझो मोग आमच्या काळजांत वळेला आहे आमच्या मनांत वळेला आहे आमच्या कुडींत वळेला आहे आमच्या कुटुंबांत वळेला आहे आमच्या शेजाऱ्याला तू वळेला आहे आमच्या वावरांत आमच्या जबाबदारीन तुझो मोग तुवें वळेला आहे आमच्या खंती दुखा वेळार आमच्या बेजारा वेळार आमच्या टेन्शना वेळार आमच्या आतंका वेळार आमचेर तुझी गठाय आनी मोग तुवें वळेला आहे तुझ्या काळजांत आवनो तुझो मोग तुवें वळेला आहे ह्या पासून तुका आमी अर्घां दिता हो तळांतलो गडनांतलो उंचाये वेळांतलो जेजूचो आभार वितो ताणें आमचो मोग केलो पापा फ्रांसिसान ह्याच उतरां संगी आमकां पत्र पाडयलें आसा 20 आनी 8,000 वयर शब्दांनी विणिल्लें पत्र 325 वयर वेगवेगळ्या चरित्रांतल्या आध्यात्मीक दाखल्यांचो सायटेशनांचो उतरांचो उल्लेख करून आमकां काळजाच्या गुंडायेक पापा व्हरून आसा 5 वेगवेगळ्या वस्वरांनी आमकां पापा आमच्या काळजाच्या गुंडायेक सोम्याच्या काळजाच्या गुंडायेक व्हरून आसा मनीस लिक्वीड मनीस जाला संसार लिक्वीड संसार जाला सगळें द्रव्यरूप सगळे गॅजेट्स सगळे वस्तू मात्र जायचे सगळ्या घरांत वस्तू यंत्रां गॅजेट्सां मनीस काळीज नातल्लो जाला देखून मनशान परत काळजाचो व्यक्ती जायचे देवाचो मोग भरुल्लो व्यक्ती जायचे मनशाच्या मोगान भरुल्लो व्यक्ती जायचे देखून सोम्यान आपल्या काळजांत तावन आमचेर मोग वळयला म्हणल्यार तसलो एक संदेश घेवन पापा आमकां आमी काळजाची मनशां जावच्याक आमची काळजां सोम्याच्या काळजाक लागून सोम्याच्या काळजा लागीं दवरून त्या काळजांत तावन वळची कुरपा मोग दादोसकाय घटाय आनी बरोवसो आमच्या काळजांनी भरून घेवच्याक आमकां पापा आपयता आनी सोमी ताचें काळीज भरुल्लें सोम्याचें काळीज भरुल्लें पिडेस्तांक पळोवन गरजेवंतांक पळोवन अस्कत्यांक पळोवन सोम्याचें काळीज भरुल्लें आनी आमचीं काळजां सोम्याच्या काळजा सारकीं जावच्याक आमकां आपयल्यांत आनी तेंच आपोवणें आमी स्विकार करता आसतना आमी परत मोगाची महिमा आमी गावुया च्या बुकांत पानांको 117 117 आमच्यान वर्णूक नजो सोम्या पर्वता प्रासून संतोष पावत न्यामुजा चिंतून मग सोम्या सो तुझ्या Somoto bangra prasvorto sasnak balsoto sno Somya somoto bangra prasvorto sasnak balsoto sno
हाता सोआदार दुःख संकष्टाच्या वेळात मेळटा आमकां ताचो आदार सोम्याचो मोगतो भांगरा प्रासवरतो ससनाक पडचो तो स्लो सोम्याचो मोगतो भांगरा प्रासवरतो ससनाक पडचो तो स्लो सोम्याचो मोग तुजो आमच्यान म्हणू पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्याचो मोग तुजो पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्याचो मोग तुजो पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्याचो मोग तुजो मोगाळा सुमिया आमकां भांगार मोगाचें भांगार पट जळचें भांगार ग्रेस्त गायचो संकेत भांगार सोबायचो संकेत पूण ती सोबाय हांगाची ती ग्रेस्त गाय हांगाची तो पडजळ हांगाचो ह्या संवसाराचो पूण ताचे वरवीं प्रास वंच ताचे वरवीं भोव श्रेश्ठ तुजो मोग आसा सर्व दोंगरा प्रास वंचायचो सर्व सागरा प्रास चड गुंडायचो मोग तुजो ह्या मोगा पासून तुका आमी अर्गां दिता मोगाळा सोमिया तुज्या मोगा पासून आमी अर्गां दिता आसतना तुज्या जिविता वेळार वेगवेगळ्या संदर्भांनी तुज्या काळजांतून मोग वाडून आयिल्लो आमी नियाळटा सोमी पिडेस्तांक पळयता आनी तांकां भलायकी दिता मातेवाची सुवार्ता 15वा वस्वड ताका मेळोवंक आयिल्ल्या ताका आयकोंक आयिल्ल्या लोकांक पळयता गवळी नातल्या शेळयां बरी ते आसले ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पासून तो ताणें मागून तांकां बेसाबारी भरून तांकां हुंड्याचें जेवण दादोसकायेचें जेवण तांकां दिलें ताचे लागी आयिल्ले पिडेस्त त्या पिडेस्तांक पळयत आसतना ताचें काळीज कळवळ्ळें तांकां पेकोवन दिली तांच्यो सगल्यो पिडा गूण केल्यो कुडीचे मात्र न्ही मोतीची आनी आध्यात्मीक पिडा सयत ताचे जावन काडून व्हरून तांकां समग्र भलायकी दिवन ताणें फाटीं धाडलें शतपती ताच्या साकरा खातीर आपूण तुजे लागीं येवंक योग्य न्ही म्हणल्या एका चिंतपा सांगता भवार्थान ताचे लागीं संदेश हाडटा आसतना ताचे लागीं मागणी हाडटा आसतना ताचे लागीं विनवणी हाडटा आसतना ताचें काळीज कळवळ्यान भरलें आनी त्या साकराक भरपूर भलायकी ताणें दिली लुकाच्या 7व्या वास्वारांत स्त्री विधव एकच तरण्या पुताक होगडायलेली जिणयेंत तिची म्हणलें आस्त कितें आसा तिची म्हणलें सबाय कितें आसा तिचे म्हणलें ग्रस्त काय कितें आसलें ती सोपूत पूण तें होगडायतना सगळ्या होगडायतना सगळें ददेस्पर जाताना रड नाका धैर्य काणगे बरवशान बर तुज्या काळजांत म्हजो मोग वत्ता म्हणल्या एका विस्तार संदेशा संगी पुताक तिच्या हातीन दिता मोग भरून तिच्या हातीन दिता मैपास आनी दादोसकाय भरून ताच्या काळजांत तोलें तिच्या काळजाक तो वता असली वेगवेगळी घडितां सोमयाच्या मिसावांतलीं जिवितांतलीं ताचें काळीज मोगान भरुल्लें मनशाचे कश्ट कंती पळयतना कळवळलेलें एकसूरपण पळयतना कळवळलेलें ह्या काळजांतलो मोग परत आमी गावया
noso Perwata praskun sagora praskun somyanto moktuso somyanto moktuso amchan warno noso Perwata praskun sagora praskun somyanto moktuso Santos pavat nyamuja Cintun mok somya sotuja Santos pavat nyamuja Cintun mok somya sotuja Somya somokto bangra prasvorto sasnak balsatosto Somya somokto bangra prasvorto sasnak balsatosto Somya tomoktuso आमच्या वर्णोनोसो पर्वता प्रास्कुन सागोरा प्रास्कुन somyanto moktuso पर्वता प्रास्कुन सागोरा प्रास्कुन somyanto moktuso Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Arga tuka somya Jesu, aradan tuka somya Jesu, महिमा तुका somya Jesu, स्तुति तुका somya Jesu, वंदन तुका somya Jesu, वैभव तुका somya Jesu, परमोन्नत तू somya Jesu, पवित्र तुझं मोग somya Jesu, पवित्र तुझे काळी somya Jesu, तुझ्या काळजातलं पवित्र मोग आमच्या वाळे somya Jesu, तुझ्या काळजातलं भरवस आमच्या काळजाने वाळे Jesu, तुझ्या काळजातली गटाय आमच्या काळजाने वाळे Jesu, तुझ्या काळजातले सगळे धैर्य आमच्या काळजाने तू वाळे Jesu, somya Jesu, अर्गा तुका आराधन तुका somya Jesu. आमीन. उबे राहा आमीन. अर्गा गाया. स्वामी आपल्या उतराने आमका धैर्यान भरून दी. स्वामी आपले उतार मोगाचे आमच्या संगे वांटून घेऊन घेतलो. स्वामी उतार जाऊन आमच्या संगे आयला आणि आमच्या सांगाता रावला, आमच्या सोबे रावला, आमच्या घरांत रावला, आमच्या कुटुंबांत रावला आणि त्यांचं उतार आम्ही परत घेवच्याकी तयार जावया. उतर देवाचे, उतर मोगाचे, उतर आमकां जिवीत दिवच्यात असले, आमकां जिवान भरच्यात असले, धैर्यान भरच्यात असले उतर आम्ही घेवच्याक तयार जावया. उतार देवाचे, उतार मोगाचे, उतार जीविताचे, काळोख निवरावचे, काळोख निवरावचे, उसवाड फांकोवचे, उसवाड फांकोवचे, सर्गी वाट आमकां दाखोवचे, सर्गी वाट दाखोवचे. उतार देवाचे, उतार मोगाचे, उतार जीविताचे, काळोख निवरावचे,
उजवाड फकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे देवाचे उतार मनशा बाळसाले बाळो मोरयेचे देवाचे उतार खुर्सार भेटयले दिवजीने सर्गीचे देवाचे उतार मनशा बाळसाले बाळो मोरयेचे देवाचे उतार खुर्सार भेटयले दिवजीने सर्गीचे उतार देवाचे उतर मोगाचे उतार मोगाचे उतर जीविताचे उतार जीविताचे काळोख निवरावचे काळोख निवरावचे उजवाड फकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे देवाचे उतार काळजांनी ओंपले दिवफळ सासनाचे देवाचे उतार बऱ्यांनी घेतले आपल्या तारानाचे देवाचे उतार काळजांनी ओंपले दिवफळ सासनाचे देवाचे उतार बऱ्यांनी घेतले आपल्या तारणाचे उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड फकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे उतार देवाचे उतार मोगाचे उतार जीविताचे काळोख निवरावचे उजवाड फकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सांजू आमची सुवार्ता 19 स्वर 30 आणि 3 आणि 30 आणि 4 वळी पूण शिपाई जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मरण पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें तक्षण वावलें रगत आनी उदक जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमनशाक देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता एक घडीभर बसया मोगाच्या बाबा भयणीनो भक्तिकानो मोगू शब्द सदांचो जाला एवरीडे वर्ड पूण पापा एक विशेष जडाई बरोवन तो मोग देवान आमचो मोग केला म्हणल्यार उतरां संगी आमकां आमी मोगाची जावच्याक आपोवण्या दिता कोण एकल्याक सैरीक जायना सैरीक जाली सुमार वर्सां उपरांत सैरीक जाल्ल्या उपरांत ताणें चेडवाकडेन विचारलें ताका सैरीक जाल्ल्या चलये कडेन येदोळू तूं कितले बोटी मोगार पडलां चेडू म्हणाले ना हांव येदोळूक एक्की बोटी मोगार पडोवं ना म्हणालें हुय गी कितल्या जाणांनी तुजो मोग केलो ना म्हजो कोणेय मोग करूं ना म्हणालें चेडू हुय गी इतलीं वर्सां तुंय कोणाच्या मोगार पडोवं नाय तुवें कोणायचो मोग करूं नाय आनी कोणेय तुजोय मोग करूं ना आतां एकच फावटी हांवें तुजो मोग करीचे गे देवा म्हज्या ताचें टेन्शन तें मोग म्हणलो शब्द सदांचो जाता ना पापा देवान आमचो मोग केलो
मुळ्या उतार घेवन मोगाचें आपोवणें दिवन वेगवेगळे संदर्भ उल्लेख करून तांतलो एक संदर्भ जो आमच्या 19 आबास्वरांतली 33वी वड ताचें कडवळ ताचें काळीज फापसिताना रगत आनी उदक वाडलें. उदक नवेपण बावतिजमाचो संकेत मनशाक नवें करून भितर देवाळान घेवचो संकेत आनी रगत सोडवणेचो संकेत बाचावेचो संकेत सगळे नवेंच व्यक्तित्व जीव भरच्यात एक संकेत. जेजूच्या मिसावाच्या सुरवातेर उदक आसलें पवित्रान घेताना जॉर्दान न्हंयचें उदक थंयसर आसलें आनी आतां ताचे मिसावाखेर जाता आसतना संवसारांतलें रगत थंयसर वाळून आसा आनी ताच्या कडवळत हांव उदक आनी रगत वाळटाना सगळ्या संवसाराचेर कुरपा वाळटा. कोण वस्तूच्या वादांनी आसा तांकां कुरपेचो वाद वाडयता. कोण एका तराच्या संवसाराच्या मेळेपणान आसा तांकां नितळ करचें संकेत जावन उदक वाळटा. कोण जिणेंत नित्राणी जाल्यांत निराधारी जाल्यांत आनी आदार नातल्लीं जाल्यांत बरवसो नातल्लीं जाल्यांत गटाय नातल्लीं जाल्यांत अस्कत जाल्यांत बरवाल्लीं जाल्यांत कुरवाल्लीं जाल्यांत तांकां गटाय जावन जेजूच्या काळजांत हांव ह्या कडवळांत हांव रगत वाळटा. आनी असल्या नव्यापणाचो असल्या नव्या जिविताचो संकेत जावन देवान ताच्या काळजांत मोग वळयला अशें पापा आमकां कळयता. आनी आमी मोगाची मनशां जावच्याक आमकां पापा आपोवणें दिता. आमी दैवीक मोगाची आनी मनशाळ मोगाची डिवायन लव एंड ह्युमन लव असल्या मोगाची आमी जावच्याक सोमी आमकां आपोवणें दिता. आनी हें आपोवणें पापा फ्रांसीस ताच्या विश्वपत्रा मुखांतर आमकां दिता. तर त्या मोगा मुखार आमी वचुया. आमचीं काळजां त्या मोगाक लागल्लीं जावं दी मोग भरुल्लीं जावं दी मोग भोगुल्लीं जावं दी म्हणल्यार तसल्या मागण्या संगी आमी उबे रावन आमची प्रार्थना सोम्याक आतां भेटोवया. आमची जबाब जेजूच्या मोवाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. सांगात आमी म्हणया जेजूच्या मोवाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. एक सुऱ्यान सांगाक दिवंक कश्ट जाल्यांक आदार दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. भुकेल्ल्यांक तृप्त करूंक दुखेस्तांक भलायकी दिवच्याक जेजूच्या मोवाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. पिडेस्तांक भेटोवंक आनी गरजेवंतांक आदार दिवच्याक जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. दुखेस्तांक बुजवंक आनी कश्ट जाल्यांक आदार दिवंक गरजेंत आसलेल्या पासत धैर्य दिवंक जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां नाणय. निराश्रितांक आदार दिवंक दयाळपणाच्या कार्यांनी आमी हेरांक आदार जावंक रडतल्यांक बुजवण दिवंक दुस्मानाचो मोग करूंक जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. वेगवेगळ्या गांवांनी शांती समाधान नास जाला. कितलेशे कडेन समाधान नासतना मनीस जखमी जाला मोग नातुल्लो जाला. कितलेशा गांवांनी सेंट्रल आफ्रिका काँगो इथिओपिया सोमालिया दक्षिण सुडान आनी हेर घरान हेर देशांनी संघर्शांक लागून मनीस कश्ट जाता भूक येता गायता निराश्रीत जाता आनी सगळें होगडायल्लो जाता मोग नातुल्लो जाता. तसल्यांक मोग मेळच्या पासत जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. उक्रेनांत 2022 धाड सगळो गांव म्हणटा संवसारांतलो व्हड निराश्रीताचो गांव जावन बदलला. इस्रायल पॅलेस्टिना मदली दुस्मानकाई आस घालची न्ही. 2024 ह्याच वर्साच्या सप्टेंबरांत परत वाऱ्या बॉम्बिंग चळवळ सुरवात जावच्या सांगाता. थंयसर झुजां मुखारूनच वचोन आसात. असल्या झुजा तळांनी शांती मोग वळय म्हणच्या मागण्या संगी जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय. पिडेस्तांक सर उताराच्या पिडेस्तांक भलायकी मेळच्या सांगाता. वेगवेगळ्यो एलर्जी वेगवेगळ्या रुपाच्या एलर्जीन कश्ट होवची मनशां आसात. जावं तणाची जावं कातीची जावं खंयचेय कीट या क्रिमी साबुल्ल्या वरवीं या सिजनल वेगवेगळ्या वेळा संगीत वेळाच्यो एलर्जी धुळीच्यो एलर्जी मनजातीच्यो एलर्जी
आनी वेगवेगळ्या खाणा आनी मासली आनी मासाचे एलर्जी दुधाचे एलर्जी असलेली मनशां आसात आनी हाका लागून कसलेली आसात सर्व पिडेस्तां बसोत आमी सोमया लागीं मोगाचो वाडो तांचेर वळय म्हण मागता सांगता म्हणया जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान दाणय संवसारांत डिप्रेशना सडल्यांत भारत मुखल्या थोड्या वर्सांनी सगळ्या संवसाराचें डिप्रेशनाचें खिन्नतेचें कॅपिटल वा राजधानी जावची आसा खंय 15 ते 26 वर्सांचे युवा जण कितलेशे डिप्रेशनाक व्यते आसात वा खिन्नतेक वचून आसात तसल्यां पासोतो तसल्यांक मोग वाळोवन गटाई वाळोवन सोमीच तांकां धैर्यान बरोवन म्हणल्या मागण्या संगी सांगता आमी म्हणया जेजूच्या मोगाळ काळजा आमकां मोगान नाणय आमचेर हरी एकल्याचेर सोमी कृपा वाडोवन दी आमकां मोगान चलोवन दी मोगान नाणोवन दी म्हणल्या मागण्या संगी ह्या देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गावया प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कसांच उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवण सफळ सदांच आमचे दया आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येता रास करताय ससनाच्या ससना तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयांतळार तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटे सरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुझे वाटेन चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आतांनी सदां
पावसाच्या ओढू माळ्या सौम्या तुझ्या नावा जमल्या भावानी गोयचे सर पोटा भक्तीन बलिदान भेटोंक कायल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परतिता महिमा प्रिय देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परतिता महिमा प्रिय देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परतिता महिमा प्रिय देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सगळे याचो तुमचे सोवे आसो क्रिस्तातय मोगाच्या भावा भयणीनो सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो कोणी सैरी घरा येतात म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी गाद्यांत वचोन रावना आमी पेंटेक मासली हाडूंक वचना मासली हाडचे जाल्यार पयल्यान दांड बाजून दवरतात देवूच आमगेर येता केदाळा येता कळीत ना तर हरी एका वेळार आमी सत्रायेन आनी जागृत गायेन आनी सोमयाच्या येण्याक तयार आसूंक जाय अशें आमकां देवाच्या उतारा पोवणें दिता सोमयाचें येणें सत्रायेचें जिणें अशें जाय जंय सोमी येताना आमी तयारेन आशिल्लें जिणें आमचें जाय जंय म्हणून देवाचें उतर आमकां पोवणें दिता असलें पोवणें स्विकार करच्याक आनी जियोवच्या कृपा मागच्या संगी ह्या पवित्र बलिदानाक सोमयानच आमकां आपयलां आनी सोमींच हांगासर येता आनी आमकां नवेपणान आनी घटायेन आनी समाधानान भरता तो येवं आनी आमचें जिवीत सदांच सत्रायेचें जागृतकायेचें मोगाचें करूं म्हणल्या मागण्या संगी नितळ काळजा मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक मुखार सरया आमचें उणेपणां वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनांची तोणांतू सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून बागेव सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू जेवासाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळकायेची जिणी जेवून तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून तुका मेरगां दिता आमी ताच्या पावलांनी सोलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान
नव्या जिणेचे साल धरूंक पावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजू आमच्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. विंसून काडलेले मानेस्तेन तुझ्या भुरग्यां मदली थोडी बापान आमकां फरमायल्ले परी सताचे वाटेन चलता ते पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. आनी आतां मानेस्तीन तुजे लागीं हांव करता ती विनंती ही. आमी सोमेसान एकामेकाचो मोग करीसे. हो कांय एक नवो उपादेस न्हय, बगार सुरवेर तावनूच आमकां दिल्लो उपादेस तो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेस पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करीसे म्हूण तुमी सुरवेर तावनूच आयकलो उपादेस होस. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले 12% मनीस संवसारांत शिंपण गेल्यात. असल्यांक 6% आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुमी काडटा ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशे तुमी सत्रायेर आसासे. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतार वता ताचे तें देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतल्या तें बाप आनी पूत जियेता. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटा ती करीस बागी. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटा ती करीस बागी. कथाविंजिनीयेन सर्वेस्पराचे दमशास्त्र पाळटा ती बागी. ताची नियमां विश्वासान पळोवन सगळ्या काळजान ताका सोदता ती सुबागी. श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटा ती करीस बागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या उपादेसांत हांव पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. तुजेर पाता करिना साव तुजे उतार म्हज्या काळजांत हांवें रोंबोवन धरला. श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटा ती करीस बागी. तुज्या साकराक दया दाखय तेद्वा जिवंत आसून तुजे उतार हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगाड तेद्वा तुज्या धर्मशास्त्राची अद्भुतां हांव नियाळटलो. श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटा ती करीस बागी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दृढ रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे याचो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारी घडतलें. नोये तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवून नासलो. लग्न करून घेतालो आनी दितालो आनी बुरतुगो लायलो आनी सगळीं नास जाली. तशेंच घडलें लोताच्याय काळार. लोक खावन पिवून वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसाच मळ बारतावन उज्याचो आनी गंधाकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नास जाली. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बोदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना जावू. तशें शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटी वचना जावू. लोताचे स्त्रियेक कितें घडलें तें उडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता ते राती एक सांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोंदोळ नासतल्यो पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें जंय मोडें पडलां थंय गीद झोमो जातलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता.
सोमयाचें येणें, सत्रायेचें जिणें. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, थोड्यो ओपारी या थोड्यो विणलेल्यो काणयो ताच्यो वेगळ्यो आवृत्त्यो आसत. आमकां संदेश ह्या देवाचें उतर नियाळूंक ते थोडे बडे आधार जातात. असले एक ओपार एका फिरगजेन जीव नातल्लो, चाप्पे सुकाराट. ताका DID लेस पॅरिश म्हणून सांगी येता. D फॉर डिसिप्लीन नातल्ली, I फॉर इंट्रस्ट नातली, D फॉर डिवोशन नातल्ली. कोंकणींत शिस्त, भक्त आनी आसक्त नातल्ली फिरगस, चाप्पे फिरगस. लोकांनी येवचेंच ना, थोड्यांनी 3 फावटी येवचें, 2 फावटी उखोल नाडचें. एक फावटी ओलाक उखोल नाडटात न्ही, मागीर निमाणे एक फावटी उखोल नाडटात, मागीर एक फावटी ओण नाडचें, म्हळ्यार एकल्यान आनी एकल्याक ओण नाडचें फाटल्यान तावन काजाराक. 2 फावटी उखोल नाडचें, एक फावटी ओण नाडचें. तली एक फिरगज चाप्पे सुगाराट या आसक्त शिस्त भक्त नातली. तल्या फिरगजेक देव येता म्हणून खबर जाली, देव येता म्हणून. आनी देव येता म्हणून खबर जाली, सगळ्यांच्या कानांक व्हडली एक ब्रेकींग न्यूज जालें. आनी खंयच्या दिसा येता म्हणून एक खबर जाली. लोक रासत पडले, केदाळा येनातलो आनी तोंडां येदोळ दिसानातलीं पुरा त्या दीस रास भरून ओमताली. आयलीं, देव ना, राखलीं, देव मेळो येवंकूच ना. मागीर कालें जालें म्हणून चिंताना कोणें एकल्यान ये म्हणलो शब्द दिसलो, एकल्याक वणतीर ये म्हणलो. मागीर एकल्या पळयतना आनी एकडे ये म्हणलो शब्द दिसलो. मागीर एकल्या पळयतना पाक्यार ये म्हणलो. सगळ्यांनी ये म्हणले शब्द आसात, अक्षर आसात, शब्द लेटर ये. हां, कालेंगी जाला म्हणून एक तांचे कान आनी मोत इल्ली नीट जाली. मागीर तांणी एक विचार विनिमय, कालें ये म्हळ्यार कालें. ताका एकलो म्हणलो, आळे कालें जालें, देव जावन आसा, सुरवात आनी आखेर, आल्फा आनी ओमेगा. ये म्हळ्यार आल्फा. आमी हांगासर एक तर बंद पडलेले, आमी एक नवी सुरवात जायची म्हणालो एकलो, देखून ये म्हळ्यार आल्फा म्हणालो. मागीर एकलो म्हणालो, आळे आमी हांगा एकामेकाची खबर, एकामेका विरोध, एकामेकाची दुस्मान काय एकामेकाची कोडी गुलपांत काडची. आमचे कडेन कांय बरें उलोवचें कांय ना, केदाळ एप्रिसिएशन म्हणना. ये म्हळ्यार एप्रिसिएशन, देखून आमी एकामेका इल्लें बरें उलयल्यार बरें म्हणून हांव चिंता अर्थ म्हणालो. मागीर एकले तिके आनी एकली म्हणाली, आळे ये आमी इल्लें मेल्ल्या बरी न्ही, आमची कशी चाप्पे मेल्ली आनी जिवनांतली फिरगज, देखून आमी इल्लें एक्टीव जायचे, इल्लें जिवाळ जायचें. ये म्हळ्यार एक्टीव म्हणाली एकली. मागीर एकल्यान म्हळें, ये आमी इल्लेशें मेल्ले, आमी इल्लेशें कांय न्हिदिल्ले बरी, आमी इल्लें जागें जायचें, एवेक जायचें अशें म्हणे. मागीर एकल्यान म्हळें, आमी खंयची एक जबाबदारी घेनातली, खंयचेंय एक इंट्रस्ट नातली, खंयची एक आसक्त नातली. आमी इल्लें जिणेंत एकावंटेबल जायचें. आमकां कितें काम दिलां, कितें मिसांव दिलां, आमच्या जिणेंत कितें मिसांव आसा, तले एक एकावंटेबिलिटी आमची आसल्यार बरी. त्या दाडा आमी ह्या शब्दाचो अर्थ आमी समजल्या बरी जाता म्हणाले. मागीर एकले म्हणे, ना आमी अलर्ट जायचे. आमी कालें जाल्यार पडोन वचनातले बरी. आतां मात्र इल्लें अलर्ट जालें हांव, खंय देव येता म्हणल्यार काय, नाल्यार आमी हांगा कालें जाल्यार ह्या फिरगजेंत ह्या सुतुरांत कांय एक जिवनांतलें कालें जाल्यार खंय पडोनात न्ही, आमी इल्लें अलर्ट आसाचे. मागीर एकलो निमाणे मालगडो एकलो उठलो, फाटल्यान तावन म्हणालो, आळे हें बरें करेक्ट. आमी इल्लें सुरवात नवी जायचें, आल्फा. आमी इल्लेशें एकामेका बरें सांगची आनी मानून घेवची, इल्लेशें एप्रिशिएटीव जायचें. आमी इल्लेशें जिवनांतली मेल्लीं आनी अर्दे गुणी आसा, आमी एक्टीव जायचे. आमी इल्लेशें अकावंटेबल, आमचे दोन काले म्हणजे इल्लेशें देणगी कॉन्ट्रिब्युशन जायचें. आमी इल्लेशें अलर्टी जायचें आनी आमी इल्लें न्हिदले बऱ्या. आनी अलें पुरा जाल्यार आमी एवेटींग क्रायस्ट, आमी क्रिस्ताक राखून रावूं येता. ए फॉर एवेटींग, आमी अलें पुरा जालें जाल्यार, आसांव जाल्यार, केलें जाल्यार वी कॅन एवेट क्रायस्ट. आमी क्रिस्ताक राखून रावूं येता. आमी सत्रायेची जबाबदारेची जाल्यार आमी क्रिस्ताक राखून रावूं येता म्हणून एका मालगड्यान दिल्लें एक समारोप, एक कंक्लुजन सगळ्यांक सारकें दिसलें. येदोळू जिवनांतली नव्यात जिवान बरयली फिरगस जाली अशें म्हूण ती वपार सांगता. आमी केदाळय सत्रायन आसाजे मरोन या अर्दें जीव जावन या जिवनांतलें खंयचेंय केदाळय कशेंय जाता आनी कालें केल्यार जाता म्हणून जालें जाल्यार आमी आमी खंयच्या वेळार कालें जातलें, आमी नास जातले, आमी हत्ती किवी इद्दरे
शीता आदू मुगी काय बंदारे गोवता म्हणटात न्ही तशें आमी गोवता जातले हांव तशें जावं नजो कित्याक पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्यांत एक संदर्भ आमकां मस्त दिल्ले आसात तातूंत पोरण्या सोल्ल्यांत प्रत्येक जावन 2 संदर्भ उत्पत्ती ग्रंथांतल्या आयच्या लुकाच्या सुवार्थेंत आयच्या आमच्या समकार जेजून दवरल्यात नोयेच्या काळार कितें घडलें तुमी समजाजे आनी लोताच्या काळार कितें घडलें तुमी समजाजे म्हण जेजू कळयता नोयेचो काळ नोयेच्या काळा विशीं कितें तें उत्पत्ती ग्रंथाच्या 6व्या अवस्थवरांत आमकां कळटा सगळ्यांच्या काळजांत कोट्यांच थंयसर चिंतले गे खंयच्याय काळजांनी बोरें चिंतलें ना उत्पत्ती ग्रंथ 6वा अवस्थवर 5वी बोळ आनी उत्पत्ती ग्रंथ 6वा अवस्थवर 12व्या बोळींत देवान थंयसर लोकाचेर दिश्ट घाली सक्कडी संवसार जे सगळे निवासी खोटेपणान भरलेले कितेंच बोरें थंयसर नातलेले पूण तांच्या पैकी एकलो नोये म्हणलो एकलो मात्र बरो आसलो देखून तो एका तारवांत देवान ताका वाचयलो आनी सगळो संवसार उदकान नाश जालो कित्याक म्हळ्यार सगळीं नासाच्याच आपणाच्याच नासाक व्हरून हाडले थंयसर 3 संगती आसल्यो खंय एन्जॉय एस्टाब्लीश वन सेल्फ एंड एंटरप्रायज एन्जॉय गम्मत करचें खावचें पियोवचें लैंगीक अतिरेका हें बरें जावनूच आसलें एन्जॉय एस्टाब्लीश वन सेल्फ आपणाचें घर आपणाचें कुटाम काजार करचें काजारान धाडचें दिवचें हेंत जावन आहलें आनी तिसरें एंटरप्रायजींग सगळे यार वयवाट तातूंत आहले कोंकण्यांत आमी अशें म्हण येता गम्मत एक गम्मत करना आहलें दुसरें स्वाजिवीत आपणाचें मात्र जिवीत आपणाचें कुटाम आपणाचें घर आनी तिसरें वयवाट तिसरेंत आसलें तातूंत आहलें दुसरें खंयचें तांकां पडोवन वचोंक नासलें त्या वेळार ते सगळे नाश जाले नोयेच्या काळार तशें जालें 18व्या 19व्या अवस्थवरांनी उत्पत्ती ग्रंथाच्या थंयसर लोताचें व्यक्तित्व सकयलां सक्कडी संवसार खोटेपणान भरला आनी सोदोम आनी गोमोरा म्हणलें गांव ते सगळें खोटेपणांच थंयसर खंयचेंय बरें नातलें एका स्थितींत आसात आनी त्या वेळार त्या मदीं एकलो लोत अब्रामाचो सोयरो तो इल्लें बरें व्यक्तित्व ताचें प्रामाणीक व्यक्तित्व ताका भायर हाडूंक म्हूण दोग आंजबडवे येतात दोग देवदूताच्या घरा येतात ताका त्या एका मेळ्यात हांवें भायर हाडूंक म्हणल्यार बरी आनी ते ताच्या घरा गेल्ल्या वेळार त्या दोगा आंजबडव्या लागीं आमी गम्मत करया म्हणलें एक तल एक इराद्यान थंयसर लोक धांवून येता आनी तांची दिश्ट वेता ते कुड्डे जातात देवाच्या एका शिरापान बरोवले जातात आनी काळोखान सस्पाल्ले जातात तांचें जिवीतच काळोखांचें जालां कित्याक म्हळ्यार तांकां एकच 3 संगती आहल्यो गम्मत आनी स्वारीत आनी स्वाजिवीत आनी तिसरें वयवाट ह्या तिरांतच जाल्ले देखून जेजू तळी घडितां जावचें नाका तें सगळें पावसान ह्या कॅमिकल पावसान म्हणल्या बरी तें नास जावन गेलें आनी तांच्या सांगाता आनी एकली लोताची बायल ती प्रामाणीक जावन आसा म्हणल्या बरी लोताच्या सांगाता गेली वेता आसतना फाटीं बळयलें तिणें तिका म्हळ्यार तिचें कूड मात्र लोता सांगाता घोव सांगाता वेते आसा तिचें काळी जाळी मोन थंयसर सोदामांत आसा देखून ती फाटीं बळयता फाटीं बळयली मिठाचो कामो जाली नास जाली मुखार गेली ना कित्याक म्हळ्यार तिचें काळीज फाटीं उरला त्या मेळ्यांतच उरला सोदोमान गोमोरान त्या नास जाल्ल्या नास जावंक आसच्या नास जावच्या ह्या मेळेपणान भरुल्ल्या पातकान भरुल्ल्या गांवांतच उरला देखून ती थंयच मिठाचो कामो जावन मुखारी गेली ना फाटीं गेली ना तिचें काळीज थंयच उरलां आनी मुखले काळी ह्या जेजूच्या येण्याचे काळी ताजान तशेले तासात लोक तितलोच करप्ट जाला कितलोच वायट जाला तितलोच खोटो जाला अशें म्हणून देवाचें उतर आमकां कळयता लुकाच्या 17व्या अवस्थवरांत थंयसर एन्जॉय ते गम्मतां मारतात दोग जाण एकाच रुपाचे म्हणल्या बरी दादलेच एका अंतुळणार आसात एक लैंगीक अतिरेकपण म्हणल्याचो अर्थ जावं येता तो आनी दोगां स्त्रियो तांच्याच वावरांत गोंदळ ते आसात ह्या तांच्याच वावरांत व्रत्तेंत कामांत आसा दुसरें तांकां खंयचेंय पडोवन वचोना मागीर एकलो इंटिरियर्सांत आसा रुखाच्या पाक्याच्या वयर इंटिरियर्स आनी एक्सटिरियर करच्यांत आसा ती सगळीं खंयच्या वेळार खालें जाता एकाच तरेन ती एकली आसतली एकले वेतेली आनी तो दीस तो वेळ खंयच्याय वेळार कोणायकी कळसो ना तळ्या वेळार घडतलें जालें घडीत तळ्या वेळार देवाचें राज सगळें स्थापीत जातलें तळ्या वेळार देव दुसऱ्या सोम्याचें आनी एक येणें जातलें आमकां तें केदारला म्हण कळीत आसचें ना पूण आमी हरी एका दिसा 17 आसाचे हरी एका दिसा आमी वयवाटांत हरी एका दिसा स्वाजिवितांत हरी एका दिसा गम्मतांतच आसचें न्ही ते जिणयेंत आमचे एंटरटेनमेंट आनी एंटरप्रायजीस आनी बिजनेस आसता एक जिणयेक एक पुरक जावन पूण जिणीस तेंच जावन नजो आनी तेंच जावन आमी नास जायनाये अशें म्हणून देवाचें उतार आमकां कळयता
जुवांवचें पत्र आयचें पयलें वाचाप थंयसर जुवांवच्या पत्रांत 3ऱ्या पत्रांत थंयसर 8वे बळींत थंयसर देवाचें उतार आमकां कळयता आमी सत्रायेन आसा जे म्हणून आमी केन्नाच आमी जुवांवच्या 2ऱ्या पत्रांत तुमी काडटात ती मिनत निर्पळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशें तुमी सत्रायेन आसा जे म्हणलें देवाचें उतार जुवांवच्या 2ऱ्या पत्रांतल्या 8व्या वळींत आमकां सांगलेलें आसा अशें हांव सांगून सोंपयतां. कोण एकलो बारीक एक बळवंत एकलो बॉक्सर आसलो तो ताच्या हर एका गांवांत वचून ताणें नवे नवे घालें काणून देखून व्हडले 2 पेटी काडून आनी एका नव्याच गांवांत गेलो वेता आसतना थंय व्हडलें बांदाप दिसलें आनी हे पेटी सकयल दवरल्यो आनी व्हडलें बांदाप पडीत रावलो कालें जालें मुकल्या थोड्या थेंबा भितर हें बांदाप हांवें खाणें जें म्हण चिंतून रावलो हाच्यो दोनी पेटी थंय तावन कोणें सोरून व्हेल्यात ताका खबरच ना. अशें जिवितांत आमी जर तर वैरीत बांदपाचेरच पळयलें जाल्यार आमचें जिवीत तें नासतावन वेतलें करगोवन वेतलें अशें जायना. हें आमी सत्रायेची सोमयाचें येणें जाताना आमी सत्रायेचें जिणें जिवून आसलेलीं भाव भयणी जावच्याक आमकां सोबींच प्रेरण दिवं दी. आमेन. आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो कोळा दी कर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी ही जिणी बापा सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सगळी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर उंड्या वायना सगळे घे आमची जिणी बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेते पवित्र पश्चातापाक सर्वस्पोर मानून घेवं. सृश्टीच्या रचणाऱ्या सर्व मनशांचा तारोका आपले परजगाती सांजू देवासान कतकतीत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान मारलें ह्या शिकून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेयाचो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व दय क्रिस्त आमच्या सोम्यावर आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू देवासा पासोत आमी दिन वाचता. बाबार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबलिकाच्या स्पिरितान जेवून तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सारकीचो आदार लाभयता. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तळपाराचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता
जय जय कोण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता भोव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचा आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bavartaso good pergatuia सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवंत आम्ही परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणे आमी उडास करता ओ जिविताचो बुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्यावन बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकोळ कर तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्यांत समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दरदोत भगवान जुजे वाज आनी सर कळ्ळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखार आमकां वांटोवची तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंडाराच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सरतराच्या वायटांतली आमकां तूं निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां लाभय सर्गीचे बाग आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त जेणे भरोशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे ताका शांती एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबयाचो एकामेका संगी सोमियाची शांती आमी वांटून घेवया
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात. हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेल्यांत ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें पितरांचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुडू आनी रगत म्हाका सदां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. पानांको 170 आणि 171. Yesu mia, दयेन येसू मिया, म्हज्या काळजाच्या बिडारा. तुजे शिवाय नाकाय उपाय, तुझा म्हज्या काळजा सोरा. येसू मिया, दयेन येसू मिया, म्हज्या काळजाच्या बिडारा. तुजे शिवाय नाकाय उपाय, तुझा म्हज्या काळजा सोरा. जियम जायशे ना म्हज्या, तुजे शिवाय सोम्या तुजे शिवाय. एक घडी सय जियम जायशे ना म्हज्या, तुजे शिवाय सोम्या तुजे शिवाय. तर कर सोम्या एक म्हज्या काळजांत, तर कर सोम्या म्हज्या काळजांत. राव तूं सोम्या म्हज्या या बिडारांत, राव तूं सोम्या म्हज्या या बिडारांत. येसू मिया, दयेन येसू मिया, म्हज्या काळजाच्या बिडारांत. तुजे शिवाय नाकाय उपाय, तुझा म्हज्या काळजा सोरा. येसू मिया, दयेन येसू मिया, म्हज्या काळजाच्या बिडारांत. तुजे शिवाय नाकाय उपाय, तुझा म्हज्या काळजा सोरा. तुझा म्हज्या काळजा सोरा. तुझा म्हज्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बगी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दितावू. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणावर तुझे कोडान जिवोवचे तान आमच्या काळजान सोडय. आनी सांजू जेवासाच्या परजळी शिकोवणे आनी देखीवरी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिपा. संभ्रमीक आशिर्वाद सर्वेस्परू तुमचे सोवे याचो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारू. दैवीक सप्ताच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं
आणि तुमची कुटुंबाजीने बऱ्या करणे आणि सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे सोलूं अशें सर्गीचे सुखा पावो तुमकां पावो करूं. आणि सर्व पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोबे सदांच सोमयाचे नावी आम वसोन्यात क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो ह्या पवित्र तळार सांजेचे वाज बापा मुखांतरी बरेपण जडोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक म्हज्या नांवी तशें बाब संतोष आनी हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या नांवी बरो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्लें जावन आसात. मनात एक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस प्रस्तुत अद्यपाडी फिरगजेचे विगार फाटल्या वर्सांनी राखणो संपादक जावन वावर केल्या उपरांत आमच्याच शेजारा वरकाडेंत लोकां मोगाळ जावन इगर्ज बांदलो शिल्पी मोगाळ याजक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगातपण दिलें. सांगाताच सुमार हे आमकां उडास केल्यात. देखून घरा गेल्ल्या वेळार हे मुखांतर कितें म्हज्या जिवितांत हांवें करी येतगी म्हणलें ह्या पाद्र्याबाचो उडास काडटा आसतना थंयसरी ताच्या खातीर मागा कित्याक ताच्या मुखांतर आनीकय मस्त बरेपण आमकां जावंक आसा. मुखल्या दिसांनी हांगा आयलो जाल्यार आमकां खंय बीक कितें म्हणून सांगूंक आसा. देखून तुमच्या ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आनी आयच्या भक्तीपणाक तुमी आमकां आदार दिला. सर भक्तिका तशें म्हज्या नांवी बाब संतोष ताच्या नांवी आनी हांगासर जमल्या समेस्तांच्या नांवी पाद्र्या बांदून तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगातपण आनी कुमक केल्ल्या परंगीपेट कोवेंताचे याजक बाब दिलराज तशें मनात एक बाब दीपक तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस्त लायनल आनी तें डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांजेचे वाज इगर्जे वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लूर सायबीण कैरांगळा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्तींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्तीचे तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक जमो करच्या दाना रुपी पुण्यक्षेत्राच्या बरेपणाक कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांतर देवाची आशिर्वाद आमी मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो गोंयांत हांव एक पंगड आयिल्लो आसा. एक घडी उबे रावून आमकां तुमी पयसावन आयिल्ली झुजावाजाचेर पातयेनी विश्वास दवरून तुमी आयल्यात. तुमकां तुमची सर्व आशा झुजावाज बाब खूब रितीन तुमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें. गॉड ब्लेस यू. ऑल द बेस्ट. बसया. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तर आसात. हाचो फायदो आमी जोडचो. मिसार वाचपा वचून खुशी व्हरतल्यांनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें 10:30 वरार थंयसर साक्रिस्तींत येवन फादर संतोशाक मेळचें. झुजेवाज भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणायकी खुशी आसा तर तुमचें वॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन थंयसर ऑफिसान दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार दप्तरान थंयसर दिवी येता. मोगाच्यानो ह्या वर्सा सांजेचे वाज बापाची वार्षिक महापरब डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर आसतली आनी ताका तयारी जावन
5 तारीखेर सांजेर 4:30 वरार सर पिडेस्तां प्रायवंतां खातीर प्रत्येक मीस मागणें हांगासर आसतलें देखून हें उडास दवरचें. सांजेचे वाज बापा मुखांतर तुमच्या जिवितान बरेपण याजपा जाल्यार एका पेपरार बरोवन तुमी दफ्तरां दिवचें आनी दिता आसतना तुमचें नांव, तुमचो गांव आनी तुमचे फोन नंबर दिवंक उडास दवरा. खाली बरोवन दिल्यार तें कोणाचें गी म्हूण जायना. देखून कोणीय थोड्यांनी येदोळ दिल्ली आसात, थोड्यांनी थंयसर बॉक्सान घाल्ली आसात, पूण तांचो फोन ना, खाली नांव दिल्यारय पावना. कित्याक मुखल्या दिसांनी कांय तुमचो फोटो घालचे जाल्यार कांय तुमचें बरेपण सगळ्यांक हेरांक कितें कळोवंक आसा. टीव्हीचेर घालूंक म्हाका मन ना, कित्याक थोड्या फावटी तें खंयसरी घालनी कोणाचें एडीट करूंक जाता म्हणटात, पूण तें न्ही हांगासर कितें जालां आमच्या मदेंत ह्या थळार थंयसर घडचें. देखून हर एकल्याच्या जिवितांत जावचें बरेपण मोगाच्या भावा भयणी आमी वळखून घेवया. जुजेवाज बापा लागीं फातयेन विश्वासान मागिल्लें तो दिता. आनी देखूनच हांगासर नोवेन जाता आसतना दिंबयेर आमी नोवेन केलें जाल्यार त्या नोवेनाक चड फळ, कारण इतलेंच जुजेवाज बापान दिंबयेर पडोवन थंयसर ताचेर अनवर आयिल्ल्या वेळार ताणें मागिल्लें आनी त्या दिंबयेर ताणें घाल्ली आनी तें बेत तें केलें. 3 जाग्यांनी उदक वळोवन येयल्लें. आमी थंयसर तें असरयेचो जागो पळयता आनी त्या जाग्यार हांवें हांगासर येवन मागोवंक म्हाका देवान एक अवकाश दिला. त्या खातीर देवाचो उपकार आठयता आसतना आमच्या जिवितांत बरेपण जाल्लें उडास दवरया. पेपरार बरोवन नांव, गांव आनी फोन नंबर दिवन हांगासर मुखार आमी कांय पेपर एक प्रिंट करचें जाल्यार ताचेर त्या विशीं घालून उरल्यांक हें भक्तीपणा विशयांत हांगासर जाल्यार ह्या विशयान कळोवंक साध्य जाता. देखून हें तुमी उडास दवरचें. हांगासर जावच्या बरेपणांक सबारांक कुमो करनासात, जेवणाक कुमो करची, हांगासर जावच्या कामांक कुमो करची आनी हांगासर तुमचीं नांवां उलो करता आसतना कोणी आसात जाल्यार तुमी हांगासर येवन आमच्या पाद्र्या बातावन मानाची वात तुमी स्विकार करीचे म्हणली आमची आशा जावन आसा. हांगासर शुक्राराच्या जेवणाक कुमो केल्ली जनिटा वेगस बोरीमार 2350 रुपये, रोहन प्रकाश पिंटो मोडंकाप 2000 रुपये, जॉन सोनल डिसोजा बेलमान 500 रुपये, ज्योती सुवारीस मंजेश्वर 2000 रुपये, विन्सन डिसोजा मोगरनाड 500 रुपये, स्मिता तावरो पासपोर्ट मेळिल्ल्या खातीर मुंबई 1000 रुपये, मेल्विशा मोंतेरो होन्नावर 650 रुपीज, लेरॉय जेसन डायस मँगलोर 2000 रुपये, डेनिस लोबो आनी कुटा मोगरनाड 2000 रुपये, जीवन ग्रेशन डिसोजा मोगरनाड 500 रुपये, आयवन जॉन डिसोजा पुत्तूर 3 शुक्राराच्या जेवणाक ताणें कुमो केल्या 37,500 37,500, अविनाश डिसोजा आनी कुटाम पाणीर 550 रुपये, तशें नांव नाका म्हणून एकल्यान 500 रुपये. हांगासर ह्या जावच्या ह्या पुणतळाच्या बऱ्या वाबराक कुमो केल्ले आसात. लिओ क्रास्ता कैयार 500 रुपये, अन्ना मरिया गोवा 500 रुपये, विवियन जे बी डिसोजा मडंकाप 2000 रुपये, बेंजामिन मार्गरेट डिसिल्वा गोवा 1000 रुपये, कन्सिना डिसोजा गोवा 500 रुपये. दान दिल्ल्या कुमो केल्ल्या हर एकल्याक सांजूचे वाज बाप देवा तावन विस्तार आशिर्वादा तुमचेर मागोवन फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आतां आमी सर्व सांजूचे वाज बापाच्या नोवेनाक उबी रावया. सांजूचे वाज बापा ओगळा पावी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्न साडे नाका. देखन बसात मोगाळ भाव भयणो सांजूचे वास बापा मुखांत जायते बरें पोवन तुमच्या जिवितांत जालां. हांगासर येवन हप्त्या मदें ते सामान तुमी घालतात, अर्गां दितात आनी मागोवंक विनवण्यो घालतात. हे सर्व हांगासर आसा. हे सर्व सांजूचे वास बापाच्या पांयांतळा समर्पीत आसतना जें कितें तुमी मागलां की तुमी बरयलां तें तो तुमकां फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. ह्या पर्यंत सादर गां दिल्ली ताप गूण जावन बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, आस्पत्रेंत आसलें एक भुरगें बरें जाल्ल्याक,
चिंतली सर्व कामां बऱ्या तरान जाल्ल्याक एकल्याचें काजार बऱ्या तरान जाल्ल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक परीक्षा बऱ्या तरान बरोवंक फावो केल्ल्याक घर बेगीन बांदूंक फावो केल्ल्याक आनी जिवितांत 3 अजापां घडिल्ल्याक ते सावा ह्या पर्यंसात कॅन्सर पिडेन कुश्टोंचें एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याची तकली पडापड आनी तोंडाची सूज गुण जावंक दोगांक BSc परीक्षेन बऱ्या तरान बरोवन बरे अंक काडून पास जावच्याक पप्पा मम्मीक बरी भलायकी मेळच्याक भुरगीं मागतात एक स्त्री कॅन्सर पिडेन कुश्टोन आसा तिची पिडा बेगीन गुण जावंक रीण दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळच्याक जाग्याचे समस्ये बेगीन परिहार जावच्याक BSc नर्सिंग करून गव्हर्मेंट सीट मेळयले एकल्या मुखले शिकप बरें कर शिकोवंक करपा एलाची शेड कोंकली ताळो दूख ताप दोळे करचूंचे उणे जावंक आनी गुण जावंक जायत्यांनी मागलां अमाल पियोने सोडून घरांत शांती समाधानान जियोवच्या त्या जाणांनी 5 जाणांनी पाट हात पांय पेंकाट दूख दोंपराची दूख उमटी दूख गांठी दूख गुण जावंक कामा कडेन त्रास दिवच्यांक मतीक उजवाड मेळच्याक त्या जाणांनी थायरॉयड पॅरालिसीस गँग्रीन फिट्स गुण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर 2 जाणांनी शेजाऱ्यांच्या उपाद्रतांत सुटका मेळच्याक एकल्यान त्या जाणांनी जागो बऱ्या अमलाक विकून वचोंक बरें घर बांदूंक फावो जावच्याक एकल्याक एलर्जी गॅस्ट्रीक थायरॉयड आनी हर्निया पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक पांयांची शिरो आनी गांठीची दूख उणी जावंक 4 जाणांक मोतीक समाधान मेळच्याक एका क्रिस्तांवाचें शॉप विकून वेच्याक 30 वर्सांच्या चलयाक बरी सैरीक मेळोवंक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरे अंक काडून पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर परगांवांत अशें एकल्या बेगीन काम मेळोवंक आनी CV इंटरव्यू पास जावंक घर बऱ्या अमलाक विकून वचोंक काडिल्लें रीण बेगीन फारीक करूंक अर्द्यार रावलें नव्या घराचें काम बेगीन पंताक पावोवंक आतां असलें काम वचनासतना कॉन्ट्रॅक्ट ताच्या कंपनीक मेळोवंक 7 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक पयन बऱ्या तरान जावंक डिस्क समस्ये गुण जावंक परगांवां वचूंक विजा खातीर जायत्यांनी मागलां तांकां विजा आनी बरें काम मेळच्याक राग मसोर पयसा वचून जाग्याची समस्या परिहार जावच्याक बेन आसतना ड्रायव्हींग करूंक गाडी चलोवंक आर्थीक समस्येतावन परिहार मेळोवंक अन्न ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಹೃದಯಾची दूख गुण जावच्याक एकल्यान बरें करून शिकोवन रँक काडून पास जावंक जाग्याच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक एक्सिडेंट जावन गायिल्ले एकल्याक बेगीन गुण जावंक एका प्राय स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळच्याक 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आनी 14 जाणांक बरें काम मेळच्याक शिरांची पिडा आंग दूख पोटाची समस्या किडनी समस्या गुण जावंक त्या जाणांनी तकली पडापड गुण जावं मागीर समस्या परिहार जावच्याक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड जाग्याचे रेकॉर्ड आनी इतर सोरून व्हेल्ले ते बऱ्या तरान पाटी दिवच्याक जागो आक्रमण करतल्यांक मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मानांतले विघ्नांतले पिडेशेन राखून व्हरच्याक वाहनाचे RC बऱ्या तरान मेळोवंक रेशन कार्ड बऱ्या तरान जावंक कुटुंबाच्यांनी जाग्या खातीर नोटीस धाडलें बऱ्या तरान फाटीं काडूंक काजार जावन 7 वर्सां जालीं एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणें फावो जावच्याक 2 जाणां तकली पडापड मातयेन दूख पोटाची शिरांची दूख गुण जावंक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोडपडचे रावंक मणिपालांत काम करचें एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक एकल्याची फाट संवय वचून देवबिरांतेन जियोवंक दुबयंत बरें काम मेळोवंक कृशीक आयिल्लो रोग आनी पिडा पयस जावचे खातीर एकल्याचें युरीन इन्फेक्शन गुण जावच्याक एकल्याचें ब्लिडींग समस्या ऑपरेशन आसतना गुण जावच्याक 14 जाणांच्या कुटुंबांत संतोष शांती समाधान रास करूंक जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी तेमच्या देवशीतावन राखोवंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावच्याक डिसेंबरांत बरोवच्या ACC एग्जामांत पास जावच्याक आंगाची एलर्जी आनी खरोच बेगीन गुण जावच्याक बायोप्सीक धाडिल्लो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक BDS परीक्षेंत बरे अंक काडून पास जावंक हंगेरी कंट्री वर्किंग विजा बेगीन मेळोवंक उलोवचे समस्या आसलेल्या भुरग्यां सारके रिती उलोवंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक 5 जाणां कुटुंबाच्या सहसन्या बरी भलायकी फावो जावच्याक 3 वर्सांच्या भुरग्यां सारकें उलोवंक जावंक 2 जाणांक एक विशेष गरजा खातीर कॅन्सर पिडेंत वळवळच्यां बरी भलायकी फावो जावच्याक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक मोगाराच्या चल्या कडेन लग्न जावंक फावो जावच्याक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक बलेरो गाडी बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी लोन फारीक करूंक तकलेच्या शिरेच्या पिडेंत कश्टोच्या एक स्त्री आस्पत्रेंत आसा तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक आनी बरी भलायकी फावो जावच्याक
एकल्याच्या जिणेंत जाल्ले समस्या सगळे परिहार जावन दादल्या स्त्रियेमध्ये समाधान रास करूंक एकल्याचे पाय दूख हात दूख खाण दूख आनी किडनीच्या समस्या परिहार आनी बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याक 3rd सेमेस्टरांत बरे अंक काडून पास जावच्याक एकल्याची खोंकली शेळ गूण जावच्याक तोंडार पडली मुंबरा वचून तोंड नितळ जावंक आनी एलर्जी गूण जावंक पासपोर्टाचे समस्या परिहार जावन बेगीन पासपोर्ट मेळच्याक हॉटेल मॅनेजमेंट शिकले एकल्याक कोडयाळांत बरें काम मेळोंक कामाच्या जाग्यार इजा दितल्या मनशातावन सुटका मेळच्याक एक दादलो आपले बायलेक आनी भुरग्यांक नाना रितीन कश्ट ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक ब्रेन कॅन्सर गूण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्याक आर्थीक समस्याक वाट दाखोवंक एका मलगड्याक पाटीचें ऑपरेशन जाल्यार ते जाल्ल्याक बरें जावंक शिकोवंक कश्ट दिल्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत आनी शिकले उगडास वची सकत एकल्याचे डिस्क समस्या गूण जावच्याक कॅन्सर पिडेतावन बरें पोवन लाभोवंक एका भयणीक गांठी दूख आनी दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक मोबायलांतावन पयस रावन बरें करून शिकोवंक कॅनडांत दोगांक बरें काम मेळोवंक तेगांची शुगर नॉर्मल जावंक एकल्याच्या आंगाची कथा नितळ जावंक दुबयंतले बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक सजना भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक आमचे ते सवा आमचे विनवण्यो ह्या जाग्यार हांगासर वावर करच्या हर एकल्यांच्या मोतीक समाधान उजवाड बरें पोवन सेवा दिवच्या हर एकल्यांक विविध रितीन दान दिवच्या सर्व दानीक कृपा आनी ससाई वार्षिक परब डिसेंबरान चलोवंक अशी कसले सडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावच्याक सांजुजे वास बापा लागीं आमी मागया सर्गी बापा लागीं मागोन आशिर्वाद आमचेर वचून धाडून दी मरिय मायेची ससा मागया दिंबी घाल्या एक आमच्या बापा एक नमान बरें करन बापा हात उबारून म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुरपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो भगिवंती मरिये देवाच्या माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा जशा आदी रसोत आनी सदां सर्वता आमेन सांजुजे वासाची लदीन सुमियां काकुळतम चिकर सोमिया काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुळतम चिकर क्रिस्ता काकुळतम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतम चिकर देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतम चिकर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतम चिकर संतिसिमा त्रिंदा देकास देवा काकुळतम चिकर गोंयच्या बेंडावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापाच्या देवास्पन वाडोवन आयल्या सांजुजे वास बापा पसत विनंती कर दुबळी कायची जिनी जियो सुकुर्च जावन रित्या पायान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदने सांपडल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर मरियमाय सेवाक जण आपणाक मरियमाय हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बोवार जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मरियमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बोवार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट वरा दैरान सुचल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक गवळ्या काल इना धाडून वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवासरशी हाडून पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले बोगस समकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले दयनाय कमकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटचले काकुळतम चिकर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीजीने मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीस पेटताले तुज्या जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारां लोकां वांटच्या तूं सुटसुडीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीतून धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय
वचलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किल्लात घाल. देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना बावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसा. जेजूचें सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जाल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेरतून जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारा जावन देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. आमच्यो गरजो ही घडी भर मावून परी सांजुजे वास बापाच्या पांया तळार समर्पिया. संगता मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर पासांतावन आमकां राखून व्हर. बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत सासनाक जिवनचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परू तुमचे सव्वे याचो. तुमचे सव्वे आसो. प्रार्थना सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कस्तांक आनी अडचणी सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें. तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मरणान जायत्या जापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताजे विनवणेन आमचो बाबार तूं वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी लाभय. कश्टांतले विघ्नांतल्या नारवारांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उबारल्यो आनी उसारी नातुल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफा. सर्वेस्परू तुमचे सवे याचो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुबिया सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी इमान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादाने आमकां भरू. सांजुजे वासाच्या बिनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले आमी सुटोवन ताचे देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोरोवन तुमी वाडोवंक शेकीन सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळूं. सांजुजे वास सर्गींच्या रजांत बापाच्या कोटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक जोगून संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सडवंडारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे आसो. Vignasani
पुत्राचो प्रसार केलो विज्ञान वाला कष्टानी दुखा तुझ्या धाकट्या मोगात तुवे दिलो सांजू सेवास बाबा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाठी नाका सर्गीच्या वाटे चलोन शिगर आता चढून आधार लावय सोडून दी कृपा दियम का उर्बा माया मोगान चलून जग मागून दी कृपा सांज सेवास बापा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नासाठी नाका सुसेवास बाबा मागता बेसा सुफळ करून मोगामी जाऊ देवाची कुशीन आम्ही काय संचार दैवी कृपा मागून दे मुलालिन मागता सांजू सेवास बापा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नासाठी नाका सांजू सेवास बापा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विघ्नासाठी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार मरी आशीर्वादी आमकां सांज सेवास बापा आम्हा पसत विनंती कर बघेवन कुसचे करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.